आज सकाळी फुडें हांगा कदंबा आनी ओमनीच्या हितून एक्सिडेंट जालो आनी ओमनी चलयतालो गुरुदास दत्ता नायक हो बरोच इंजर्ड जाला, हेजो पांय बरोच इंजर्ड जाला. हांव सगळ्या लोकांच्या वतीन मागता की ही जी आमच्या वेरे टू वेलकास केरी सुद्दां जी रोड आसा तेजेर वलतां खूब आसा. म्हणटकूच आमदारान हेजेर लक्ष घालपाचो आनी PWDन लक्ष घालपाचो आनी हें वलतां जें आसा तेजे करून हेका एक रिटर्निंग वॉल व्हडली काडची आनी हें वलतां आहा तें नीट करचें आनी लोकांची येरादारीक बरें करचें, हें म्हाजी मागणी आसा आनी लोकांचीय मागणी सगळ्यांची आसा. एक्सिडेंट जाला सकाळी फुडें हांव मातसो लेट पावला हांगा. एक्सिडेंट जाल्या उपरांत की हांव येयलो तेन्ना हांगा जो एक्सिडेंट जाला 21 आसलो तेका हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो. तेज्या उपरांत आमी पावले तेन्ना हांगा पंचनामा चालू आशिल्लो. जें हांवें पळयलां की गर्दी खूब आसली लोकांची. चूक कोणाची कितें तें आमकां खबर ना, पूण एक्सिडेंट जालो आनी हे जे सायड आसा पळय दावी सायड आसा तितून जवळ जवळ 25 फूट दरी आसा ती. तेका लागून लोकांची मागणी आसा की हे जे वलतां आसा आनी ही दरी आसा तेका एक रिटर्निंग वॉल जावची आनी ह्या रस्त्याक जी आडखळ आसा झाडांची ती काडची आनी लोकां खातीर रस्तो बरो सुरळीत करचो अशी PWD कडेन आनी आमचे करंट आमदार आहा तेणे लक्ष घालून हे लोकांची मागणी पुराय करची. सध्या मी असा वेलकास सावयवेऱ्या वाठारात ज्या जाग्यार आज सकाळी सुमार 9 वरांचेर हांगा एक अपघात जालो. एक ओमनी कार आनी कदंबा बस जी फोंड्या वताली आनी ओमनी कारवालो केरीच्यान सावयवेऱ्या वाठारान येतालो. हांगा वेलकास एक धोकादायक वळण आसा. हांगा हो वळणांचो रस्तो. हांगा वलतार पावोन कदंबाची धडक त्या ओमनी कारवाल्याक बसली आनी तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा. त्याचे पांय फ्रॅक्चर जाल्ले आसा. हांगा ह्या वाठारान ही वलतां आसा आनी त्याच बरोबर तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा एक व्हडलें देंगण आसा. सुमार 25 ते 30 फूट खोल एक देंगण आसा. हांगा खुबशे ह्या वाठारांतल्या लोकांची खूब वर्सांची मागणी आसा की हांगा एक संरक्षक भिंत बांदची जेणे करून अपघात टाळपाक मदत जातली. पूण अजून मेरेन सरकार दरबारी हेजी दखल घेतलेली ना. सध्या ग्रामस्थांची मागणी आसा हो अपघात जाला तो लक्षांत घेवन लोकांची सुरक्षीतताय सांबाळपा खातीर जाता तितले बेगीन थळावे आमदार तशेंच मंत्री बाब गोविंद गावडे आणि सार्वजनिक भौशीक बांदकाम खातें आणि बेगोबेग हांगा एक संरक्षक भिंत बांदची आणि संभाव्य अपघात टाळचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. सध्या मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जो जखमी जाल्लो आसा तो थळाव्या हांगा वीज खात्यान काम करता गुरुदास दत्ता नायक रावपी वेरें अशें तेजें नांव आसा. तेका सध्या फोंडेच्या उपजिल्हा हॉस्पिटलान दाखल केल्लो आसा. तेजेर उपचार सुरू आसा. वेलकासच्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक.